कोर्टांतल्या सबऑर्डिनेट कर्मचाऱ्यांक शेट्टी आयोगान केल्ल्यो शिफारशी गोंय सरकार चालीक लायतलो। शुक्रारा मंत्रिमंडळान निर्णय घेतलो। न्यायपालिकेचे कर्मचाऱ्यांक नेमणूक करतना आयोगान वेगवेगळे नेम आनी वेगळी पे स्केल थारायल्या। शिफारशी 1 एप्रिल 2003 सावन लागू। तिजोरेचेर सुमार 2.5 कोटींचो भार पडटलो। ते शिवाय मंत्रिमंडळान कितलेशेच नवे पोस्ट तयार केल्यात, कांय पोस्ट जिते गेल्यात। कदंबाक नवे ड्रायव्हर कंडक्टर कॉन्ट्राक्टाचेर घेतले। सबऑर्डिनेट कर्मचाऱ्यांक शेट्टी आयोगाच्यो शिफारशी चालीक लावंक मंत्रिमंडळान शुक्रारा मान्यताय दिली। कर्मचाऱ्यांची नेमणूक पद्दत पे स्केल कितले आसची ते ह्या शिफारशींनी आयोगान सांगला। एप्रिल 2003 सावन ह्यो शिफारसी लागू करच्यो पडटल्यो। ह्यो शिफारसी लागू करपाक राज्याचे तिजोरेचेर 2,48,00,000 लाखांचे वजे येतले। फुडें दर म्हयन्याक 9 लाख खर्च वाडटलो। राज्य मंत्रिमंडळाच्या बसकेचे अजेंडाचेर 12 कामां आशिल्लीं। तातली 9 फक्त एक्सटेन्शन आनी पोस्ट क्रिएट करपाची। गृह आनी हस्तकला खात्यान पोस्ट रिवायव्ह करपाक कॅबिनेटान मान्यताय दिल्या। शार उदरगत खात्यान एका निवृत्त हेड क्लर्काक खासा अधिकारी म्हूण नेमपाक मान्यताय दिल्या। नुस्तेमारी खात्यांतल्या निवृत्त जाल्ल्या एका अधिकाऱ्याक उपमुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयान नोडल अधिकारी, उच्च शिक्षण खात्यान एका फिजिक्साच्या प्राध्यापकाक, उच्च शिक्षण खात्यान एका सरकारी कर्मचाऱ्याक एक्सटेन्शन दिवंक मान्यताय दिल्या। कार्मिक, येरादारी, शार उदरगत आनी कायदो खात्यान नवे पोस्ट तयार केल्यात। ते शिवाय कदंबान नवे ड्रायव्हर कंडक्टर कॉन्ट्राक्टाचेर घेवपाचे आसात। KTC had purchased 23 number of buses, and for these buses we have granted permission, approval for recruiting 43 heavy truck drivers and 46 number of conductors on badli basis. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। काणकोणा कोणको जुंव्या वयलें बांदकाम 8 दिसां भितर मोडचें ना जाल्यार पालिकेचेर मोर्चा हाडपाची शिटकावणी लोकांनी दिल्या। तांकां थळाव्या नगरसेवकांचो तेंको आसा। बांदकाम बेकायदेशीरपणान बांदलां, ते मोडचें म्हूण मुख्याधिकाऱ्यान आदेश दिवन 20 दीस जाले, मात बांदकाम अजून मोडूंक ना म्हूण लोक चळावल्यात। वो समज तूं डेमोलेशन करना, जें पळय स्ट्रक्चर उबी जाला RCC आनी ते टेंट्स बीन ते, आमी 5 कावन्सिलर ओपोजिशनाक बसता म्हूण सांगलें आनी कावन्सिलरान जे पळय BJP कावन्सिलर आहा ते फूल सपोर्ट केल्लो। त्या बेजीचेर चीफ ऑफिसरान इमिजिएटली डेमोलेशन ऑर्डर काडली तेका। आतां डेमोलेशन ऑर्डर काडून कमी कमी बरो टायम काबार जायन गेलो। 7 दीस टायम दिल्लो, तो टायम जावन गेलो। ह्या चीफ ऑफिसरा कडेन मागता की थिंग अजून चालू आहा बिजनेस कर म्हणटकीर इमिजिएटली हांव चीफ ऑफिसरा फुडें आनी ह्या कावन्सिला फुडें कावन्सिलान कांयच एक्शन घेयला हेजेर। हे जे पळय आतां रुलींग पळय कावन्सिलर आहा गव्हर्मेंटा अगेन्स्ट पळय हे पळय थोडे आहाय, हे फकत कांय ना बेश्टे म्हळ्यार आमी कांय पयलें ना अशें करून दाखयता। शिवोन आतां इमिजिएटली ह्या 8 दिसां भितर हे एक्शन जावपा जाय, नाल्यार आमी पावळे सगळे मोर्चे हाडटले म्युनिसिपालिटी। नॉन डेव्हलपमेंट आस तसो उरपा जाय, कित्याक हो आयलंड म्हळ्यार पावळे आख्खो गांव। जेन्ना आयलंड समज डॅमेज जालो, फालती झाडां बिडां मारली जाल्यार आख्खें उदक घरां बिरां न्हू गांव वयतलो। मेन प्रॉब्लेम जाता फिशरमॅनाक, कित्याक वारें येयलो तेन्ना आमच्या घरांनी प्रॉब्लेम जाता। घरांत प्रोटेक्ट करता तुमकां आयलंड सगळें तशें आसा। आमी ह्या तर 8 दिसां भितर जायना न्हू जाल्यार आख्खी आमी पावळचे लोक जावं काणकोणचे लोक एकठांय जावन सगळे आमी म्युनिसिपालिटी वयतले। घेवया एक विराम।